काउंटर पॉइंट कार्यावळीन तुमकां येवकार. पणजी महानगरपालिकेच्या महापौर पदाच्या निवडणुकीचो बोवाळ सद्या थांबला. सुरेंद्र फुर्तादो महापौरपदी जाल्ले आसा आनी तांचे पयलीं आशिल्ली वैदेही नायक, तांचेर वेगवेगळे तरेचे आरोप जाले. तांणी ह्या फावटी वेंचणूक लडोवना, तरी पूण ह्या वेंचणुकेच्या बोवाळान जी सगळ्यो घटना जाल्यो तातूंत तांचें नांव येतालें की ती इनएफिशियंट आशिल्ली, तांणी काम करुना, तांणी डेव्हलपमेंट करुना आनी तांणी पणजे फाटल्यान दवरली. सद्या आमच्या वांगडा आसा वैदेही नायक. आमी ह्या विशयाचेर आनी हेर विशयाचेर तांचे कडेन उलयतले. मॅडम सांगात, एक फर्स्ट विशय की पर्रीकारान सडनली काडली आनी इलेक्शन पोस्टपोन केलें. जेन्ना तुमी वर्सान वर्स जेन्ना घेताली पळय तेन्ना तुमकां केन्नाच रूल दिश्टी पडूना, अकस्मात काडले आनी तुमी पोस्टपोन केले. ताजेर तुमी कशें डिफेंड करतले? जेन्ना एखादें चूक लक्षान येता तेन्ना ताजेर एक्शन घेवप ही गरजेची आसता. ताका लागून जेन्ना हे गव्हर्मेंटान इलेक्शन पोस्टपोन केलें ताजेर इतलो गदारोळ जालो, पूण तें पोस्टपोन जाल्लें, कॅन्सल जावनाशिल्लें ही. आनी तें आतां त्या प्रमाणे रोखडेंच 4 तारखेक इलेक्शनूय जालें. ताका लागून ह्यो चुको काही ज्यो आशिल्ल्यो, जे एक्ट आमचे अजून बायलॉज तयार जाल्ले ना आनी जे एक्टान काही ज्यो महिलांक राखीवता ना, जावं जी बाकीचे म्युन्सिपालिटींक आसा आनी कॉर्पोरेशन म्हणून आमचे कडेन ना, ती एक गजाल जी म्हत्वाची आसा. पूण त्याच बरोबर दुसरी गजाल की ती एक्टान आसा की पयल्या मिटिंगेन घेवची म्हणून, म्हणजे जी मेयराचें इलेक्शन आसा ते फर्स्ट मिटिंगेन जावचें. ही गोश्ट आतां काही गोश्टी एमेंड जातल्यो, जावं ह्यो दुरुस्त जातल्यो, ज्यो चुकीच्यो गजाली जावं ज्यो लक्षान येवनाशिल्ल्यो त्यो कोणे तरी लक्षान येतकरूच ह्यो सारक्यो जातल्यो. ताका लागून काही अशी कितें खूब तेंपा खातीर अशी इलेक्शन पोस्टपोन जावनाशिल्लें फॉर अ शॉर्ट पिरियड. तातूंत येदो व्हडलो गदारोळ जावपाची गरज नाशिल्ली. टायम जो मेळ्ळो पळय आनी तेतून तुमी मेयर म्हणून कंटिन्यू केलें, अदरवायज तुमी आउट ऑफ चेअर पयलींच जावपाची. खरें म्हणजे ज्या व्हेरी नेक्स्ट डे जेन्ना इलेक्शन आशिल्लें ताज्या प्रिवियस डेच हांव कदेला वयल्यान देंविल्लें. खंयचे पोस्टपोन केलें तें इलेक्शन? हय, पयले फावट जेन्ना इलेक्शन जे 20 तारखेक डिक्लेअर जाल्लें ताजे पयले दिसाच, म्हणजे 19 तारखेकूच हांव कदेला वयल्यान जेवलें आनी हांवें म्हजी गाडी बी मेयराची ही पयले दिसाच हांवें धाडून दिल्ली. आनी ताजे नंतर जे म्हजेर एलिगेशन जालें, कित्याक की मेयर आनी डेप्युटी मेयर कंटिन्यू जावचे न्ही, पूण जेन्ना बाय डिफॉल्ट जावं, पूण हांव दुसरो मेयर येयी म्हणसर हांव थंय जशें तांणी कोर्टा कडेन मागिल्लें की तांणी कंटिन्यू करचें न्ही, पूण तें कोर्टांतल्यान भायर पडलें आनी हांव मेयर म्हणून थंय 4 तारखे पर्यंत उरिल्लें. तरी सुद्दां हांवें ती चेअर घेवना की कित्याक ते चेअराची डिग्निटी म्हणून हांवूय मानता आनी ती हांवें चेअर ऑक्युपाय करूना किंवा हांव खंयचेच म्युन्सिपालिटीच्या हातून इंटरफियर जावना. तेन्ना तुमी खंयचीच सायन मारूना किंवा म्युन्सिपल सायनूय मारूना. आनी पूण जी चुकीची पर्सनल लेवलाचेर जी म्हजेर एलिगेशनां केली गेली की हांव सामकी चीप लेवल की त्या कदेलाक बसता पळयत बशिल्लें, जावं इतले लो लेवलाचेर हें राजकारण खेळ्ळें गेलें की कांयच म्हणजे खरो म्हणजे ती धुळवड हांव म्हणटा शिगम्याच्या वेळार जाल्ली ती ही धुळवड तांणी जी उडयली ती पर्सनल एलिगेशन जावं पॉलिटिक्स. आतां तांणी म्हणूं की आमी पॉलिटिक्स जें आशिल्लें तें पॉलिटिक्स जें आमी कॅबिनान आमचे कडेन ताणें आतांचो मेयर सुरेंद्र बाब ताणें म्हजे कडेन सांगलें की तें पॉलिटिक्स म्हणून विसरून वच, पूण हाका पॉलिटिक्स म्हणप काय म्हणून. जर तुमी खंयच्याय लेवलाचेर पर्सनल एलिगेशन जी खरी ना, जी चुकीची तुमी की जी डॅमेजींग तुमची पर्सनॅलिटी अशी जी एलिगेशन केली गेली ताजेर हाजेर विसरून वच, फॉरगेट एंड फॉरगिव म्हणलें म्हणून जावं शकता काय म्हणून. कित्याक हांवें म्हाकाय प्रेस घेवन एलिगेशन करूं येता. एक एलिगेशन तुमचेर आसा की यू आर इनएफिशियंट, ऑल्दो दे आर नॉट सेइंग यू आर डायरेक्टली करप्ट, पूण तुमचे प्रेझन्स आफ्टर 6:30 इन द ऑफिस वॉज ऑल्सो ऑब्जेक्शनेबल. इनएफिशियन्सी, एक वर्स तुमी कांयच करूना, म्युन्सिपालिटी सारकी तशीच दवरली आनी पणजे तुमी फाटी व्हेली अशें म्हण तुमचेर एलिगेशन. पणजेकारांनी फाटलीं 7 वर्सांचे जे राजकारण खेळ्ळें गेलें आनी पणजेकार ज्या तरेन सफर जाले ते सगळे पणजेकारांनी अनुभव घेतिल्लो आसा. आनी हांव ही म्हजी सेकंड टर्म आशिल्ल्या कारणान आमी जो आवाज उठयल्लो आनी ज्या तरेन पणजे अस्ताव्यस्त जाल्ली ते सगळे पणजेकारांनी पळयलां की जेन्ना हांवें हातान कॉर्पोरेशन घेतलें तेन्ना पणजेर सबंद गार्बेज जावं सगळे डेब्रीज जावं सगळेच मॅस आशिल्ले
आणि एखादी मनीस जेन्ना धर तूं हाऊसवायफ एक हाऊसवायफ म्हणून ताणें म्हजेर एलिगेशन केल्लें आसा की हाऊसवायफ हांव जाल्यार म्हणटा एखादी महिला जेन्ना भायरूय परफॉर्म जाता पब्लीक लायफान आनी त्या बरोबर ती घर सांबाळटा तें एक खरें म्हणजे प्रावड म्हणून समजचें. आणि बाब सुरेंद्र फुर्तादाची मिसेस जी सिनियर कॉर्पोरेटर आसा तिका हांव बाब सुरेंद्र म्हणटा की महिला विरोधी आसा अशें म्हाका दिसता. हे ताजी जी एलिगेशन म्हजेर ताणें पर्सनल केली की हाऊसवायफ कॅनॉट परफॉर्म किंवा ती म्युन्सिपाल्टीचें प्रशासन चलोवंक शकना. पूण इनएफिशियन्सी कित्याक चलोवंक शकना जेन्ना ताणें म्हणलें तेन्ना तिका तो परफॉर्म जावं दिना कित्याक ती सिनियर कावन्सिलर आसतना सुद्दां तिका उलोवंक चान्स दिना. हाजो अर्थ किंवा तो महिला हाऊसवायफ ही परफॉर्म प्रशासन चलोवंक शकना हो ताजें जें आसा तें म्हाका पटना. कित्याक तो ताणें एक महिला विरोधी अशें हें दिल्लें आसा ताजो हांव हांगा महिलांचे सगळ्या महिलांच्या वतीन हांव ताजो निशेध करतां. मूळ मुद्दो असो आसा की तुमी एक वर्सान कांयच करुना तुमी एफिशियंट नाशिल्ली इनएफिशियंट आशिल्ली डेव्हलपमेंट करता. तेंच म्हणटालें हांव की जेन्ना एखादें घर अस्ताव्यस्त आसता आनी एखादें नवीन मनीस भितर सरता धर फॉर एग्जाम्पल सून घरान सरता आनी घर जर अस्ताव्यस्त आसत जाल्यार तिका नवें जाग्यार घालपाक पयलीं टायम वता. तशीच ही म्युन्सिपाल्टीची परिस्थिती आशिल्ली की सगळेंच अस्ताव्यस्त म्हणजे जो बॅकबोन अकावंट हो जो बॅकबोन आसता तो फायनान्शियल स्टेटस दाखोवपाक सुद्दां जेन्ना हांवें कॉर्पोरेशन हातान घेतलें तेन्ना बजेट जेन्ना हांवें हातान घेतलें तेन्ना तें बजेट बसून फेक आशिल्लें म्हणजे जें ऑन द पेपर आशिल्लें फेक म्हणजे परस तें ऑन द पेपर एक्चुअल रियलिस्टीक बजेट नाशिल्लें. म्हणजे थंयच्यान म्हाका सुरवात करची पडली की तो पयलीं अकावंट जाग्यार घालचो पडलो. जवळ जवळ ताका 3 म्हयने गेले कित्याक एटीओ त्या दिसाच्यानूच डिसॅपियर जालो. म्हणजे ह्यो ज्यो बारीक सारीक गजाली आसा आनी वीथ बॅकलॉग म्हणजे जवळ जवळ 9 कोटीची रिणां आसात म्युन्सिपाल्टीक की जी कॉन्ट्रॅक्टरांची दिल्ली ना. आणि अशा परिस्थितीन की जी तांणी कामां केल्लीं तांची वर्क ऑर्डर बसून दिल्ली नासतना कामां करून घेतिल्लीं आसा. म्हणजे सामकें एक उदाहरण सांगपाचें म्हणल्यार करंजाळे गार्डन ज्याचेर हे जेन्ना सो कॉल्ड अपोजिशन तांणी जेन्ना आवाज उठयलो पूण तांकां कळूं जाय आशिल्लें की जवळ जवळ 5 कोटीची बिलां पेंडींग आसात आनी प्रॉपर प्रोसिजर करनासतना हे करंजाळे गार्डनाची वर्क ऑर्डर दिना. करंजाळे गार्डन सेफ गार्डन जे बाबुशाचे गार्डन म्हणून बोवाळ जातालो आमी स्टेप धरली ट्रिटमेंट दिली अशी काही एलिगेशन येताली की आमी ते गार्डन उडयलां पूण जे स्प्रिंकलर्स तातूंत बसयल्ले ते सुद्दां रिपेर करपाक कोण कॉन्ट्रॅक्टर हो सुद्दां फुडें येवंक तयार नाशिल्लो कित्याक ताका प्रॉपर प्रोसिजर जायनासतना वर्क ऑर्डर जायनासतना हें गार्डन केलें गेलें. आनी जे सिग्नेचर प्रोजेक्टा खातीर 5 कोटी जे आयिल्ले ते सुद्दां खंय गेले ते कळपाक मार्ग ना. कित्याक थंय करप्शन जालें म्हणटा तुमी काय फक्त प्रोसेस फॉलो करता? फुल्ली हांव जाल्यार हांवूच म्हणना तर सगळे पणजेचे लोक जाणात की थंय म्युन्सिपाल्टीन थ्रू आउट करप्शन आशिल्लें. आनी म्हाका सांगपा इतलें समाधान दिसता की हांव जे वर्स हांवें थंय म्हजो फूल टायम जो 100% टायम म्हणटात तो हांवें लोकां खातीर दिलो, लोकांचे कन्सर्न दवरून दिलो आनी एक्सेसिबल आशिल्लें हांव लोकांक की खंयच्या जावं श्रीमंत हायफायच न्ही लिमिटेड लोकां खातीर हांव थंय एक्सेसिबल नाशिल्लें. 6:30 नंतर तुमी थंय बसताली म्हणून हें जालें की दॅट वॉज अ टायम वेन युजली करप्शन प्रॉस्पर्स की कोण नासता सो तुमकां समज पयशे हाडून दिवपाचे आसा त्या टायमार बसा डील्स फायनलायज करा कोणाचे नदरेक येना. करप्शन हें सचे नंतरूच जाता हें कशें तें म्हाका पटना. करप्शन करणारो मनीस घरा येवन पयशे दिवन वचूं शकता. ताका हांव म्युन्सिपाल्टीकूच थंय अवेलेबल आसूं जायना परतो हो म्हजो प्लस पॉयंट की हांव थंय लोकांचे पर्सनल कामां खातीर जावं आमचो कमिशनरूय अवेलेबल ताका डबल चार्ज आशिल्ले कारणान तो अवेलेबलूय नासतालो जावं ताजे बरोबर कितें डिस्कशन जावं काही लोकांचे पर्सनल कामां जी फक्त फायनान्शियलच आशिल्ली अशी न्ही की ज्यो डिफिकल्टीज पर्सनल ज्यो हांव म्हाज्या बरोबर तांणी शेअर करूंक सोदताले कित्याक तो एक्सेस हांवें दवरिल्लो लोकां खातीर. ते लोक 6:30 नंतर की 6:30 अशें न्ही कित्याक हांव अप टू 7:30 म्हजें काम जाय म्हणसर काही कामां पेंडींग आसतालीं काही प्लॅनिंग आसतालें. ताका लागून हांव टायम 100% हांवें टायम दिल्लो आसा की हांव थंय फूल टायम अवेलेबल आसतालें लोकांनी खंयच्याय टायमार येवचें.
आणि हे कितें गव्हर्मेंट ऑफिस न्ही की बाबा 5 ते 5:30 पर्यंत बंद जावंक जाय. ताका लागून हांवें म्हजो टायम पर्सनल टायम दिल्लो आसा जो फॅमिलीक सुद्दां हांवें डिप्रायव करून म्हजो पर्सनल टायम दिल्लो आसा आनी लोकांक एक्सेस दिल्लो आसा. फक्त डेव्हलपमेंट जर म्हणत जें डेव्हलपमेंट जावना जाल्यार तोय एक प्रश्न आसा की फाटलीं जीं कामां 7 वर्सांची कांयच जी पणजेक कामां डेव्हलपमेंट जावनाशिल्लीं कितेंच जावनाशिल्लें म्हणजे सिंपल गटर्स जावं क्रॉस ड्रेन आतां पावस लागीं तेकलो तुम्ही करू ना ती क्रॉस ड्रेन्स और तुम्ही करू ना ती गटर्स तशीच दवरली. तुम्ही फाटले 7 वर्सां जावना म्हणटा 8व्या वर्सा तुम्ही करू ना ते कितें. आमची कितलीशीच फक्त म्हजे कडेन आतां आंकडो ना तुमकां दिवपाक अमावंट सांगपाक ना पूण आमी कितलीशीच तुमकां कळटलें की काफेरियला कडेन जावं 18 जून रोडा कडेन जावं आतां माधवाश्रमाच्या अपोजीट स्टेट बँके कडेन जी पावसाची आतां प्री मॉन्सून काम जी आमी म्हणजे आतां ऑलरेडी सुरू हाऊसवायफ म्हणटात तुमी पूण हाऊसवायफ चिंतता भायर सरतना की फाटली कितें तरी वेवस्था जावंक जाय. फुडली म्हाका करची मेळटली काय ना हें चिंतनासतना आमी प्री मॉन्सून कामां जवळ जवळ सुरू केल्लीं आसात. क्रॉस ड्रेन चालू आसात जी म्हज्या वेळार सुरवाती पासून म्हणजे डिसिल्टिंग करण्याचे स्टार्ट पासून जावं ट्रिमींग हें सुद्दां म्हाका A to Z म्हणजे ABC पासून म्हाका स्टार्ट करचें पडलें. आनी ही जी हांवें सगळी फुडली आतां प्री मॉन्सूनाची फुडली तयारी सुरू केल्या ती हांवें चिंतून न्ही की ती खुर्ची हांव परती घेतले म्हणजे पणजेचे लोकांचे कन्सर्न तकलेन दवरून जे म्हज्या हातान कॉर्पोरेशना येयली ती परिस्थिती फुडले मेयराक फेस करची पडूं नये हे विचार करून पणजेचे लोकांचे कन्सर्न दवरून ही कामां हांवें स्टार्ट करून. सो आतां ह्या पावसान समज पणजी बुडूना जाल्यार क्रेडीट तुमकां बुडची ना अशें हांव म्हणूंक शकना कित्याक काही ज्यो गोष्टी आसात जे इन्फ्रास्ट्रक्चर चेंजीस जावंक जाय जे मेजर चेंजीस आसात. तुमकां खबर आसा आतां फुडले हॉलिस्टीक प्लॅन्स बी सगळे प्लॅनिंग जाल्ले आसा डिक्लेअर जाल्ले आसा जावं CMानूय मोठे मोठे प्रोजेक्ट फुडें हें केल्ले आसा प्लॅन केल्ले आसात. हे मेजर कामां सुरू जावपाची तयारी जाल्ली आसा पूण हाजो अर्थ ती कंप्लीट जावपाक विदीन 1 year हांव कंप्लीट करूं शकना. जी सुरवातूच म्हाका शिजोवन दवरचें पडलें सुरवाती शिजोवचें पडलें. तुम्ही शिजयला आनी सुरेन रांदतलो ताणें करूंकूच जाय रांदूंकूच जाय कित्याक ही हांवें जी सुरवात केली ती फुडें ताका आतां फुडें वचपाक तो परफॉर्म जावचो ना अशें म्हणना तो परफॉर्म जातलो तो वायट अशेंय हांव म्हणना पण फक्त आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जें ताणें जी चीप लेवलाचेर गेलो म्हणजे इवन इतले लेवलाचेर गेलो की म्हजी सई बसून हांव संजिता कडल्यान करून घेतालें. हय ते एक एलिगेशन आशिल्लें की संजीत रॉड्रिक्स तुमचो हात धरता आनी सैन मारून घेता. इतली महिलांची ते डिग्निटीचेर तो आयलो आनी हें ताणें लक्षांत दवरलें ना की हांवूय बी एज्युकेटेड आसा आनी हांवूय बी पॉलिटिक्सान जवळ जवळ 13 वर्सां एक्टीव पॉलिटिक्सान आसा. म्हाकाय खबर आसा पॉलिटिक्स कितें तें पूण हांव पॉलिटिक्स खेळूं ना. पण बेसिकली यू डिनाय की संजीत सायन मारतालो तुमी ऑन युअर बिहाफ संजीत सांगता थंयच तुमी सायन मारताले. पिशेपणां जाली हें उलोवप म्हळ्यार पसून पिशेपणां असो तो म्हजे बरोबर कितले वेळ हांव ताका थँक्स म्हणटा की ताणें आमकां आमच्या पॅनलाक सपोर्ट करून आमकां परफॉर्म करपाक चान्स दिलो म्हाका खुर्ची घेवपाक ताणें चान्स दिलो. पूण हाजो अर्थ असो न्ही की ताणें जो तो इतले वर्सांचो एक्सपिरियन्स म्हणटा इतले वर्सांचो तो सिनियर म्हणटा जाल्यार ताका 30 years म्हणटा तो म्हणजे अरावंड 24-25 years तो आसा ह्या फिल्डान जाल्यार ताका फर्स्ट टायम ताणें आमकां सपोर्ट करून ही इज अ रुलींग ही इज अ फर्स्ट टायम इन द रुलींग